पत्रकारांक प्रवेश बंदी अशें सांगपी होच तो वादग्रस्त तक्तो। दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत सोमारा राती लायिल्लो। गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत अचकीत भेट दिवन भलायकी मंत्र्यान एका दोतोराचेर बरोच फोग काडिल्लो। ते उपरांत हॉस्पिटलांनी फोटो आनी व्हिडिओ काडपाक मनाय केल्ली, पूण दिवचल भलायकी केंद्राच्या अधिकाऱ्यांनी ताचो चुकीचो अर्थ काडून दिवचले भलायकी केंद्रांत पत्रकारांकूच बंदी म्हणून तक्तो लायिल्लो। ताचे वेल्यान बोवाळ पडिल्लो। निमणे ह्या तक्त्याक कांय पत्रकारांनी निषेध केले उपरांत तो काडपाची पाळी दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्राच्या अधिकाऱ्यांचेर आयली। फाटल्या सप्तकात म्हळ्यार 3 दिसां पयलीं भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी अचकीत बांबोळेच्या जीएमसीक भेट दिल्ली। ह्या वेळार भलायकी मंत्र्यान एका प्रकरणा वयल्यान जीएमसीच्या एका सिनियर दोतोराचेर फोग काडिल्लो। हे पुराय घडणुकेचो व्हिडिओ व्हायरल जातकीच जीएमसीच्या दोतोरां मदीं एकूच खवदळ पडिल्लो। जीएमसीत व्हिडिओग्राफी करपाक दिवप ना अशी मागणी जीएमसीच्या पुराय दोतोरांनी लावन धरिल्ली। हे मागणेची दखल घेत जीएमसीच्या डिनान जीएमसीत व्हिडिओग्राफी करपाक बंदी घालपी आदेश जारी केल्लो। तशा आशयाचो फलक लेगीत जीएमसीत लायिल्लो आसा। जीएमसीत व्हिडिओग्राफी करपाक बंदी घालपी आदेश जारी करतकीच दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्राच्या अधिकाऱ्यांनी मात ह्या आदेशाचो चुकीचो अर्थ लायता पत्रकारांक प्रवेश बंदी अशा आशयाचो फलक एका दिसा पयलीं दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत लायिल्लो। ह्या फलका वयल्यान पत्रकारां मदीं एकूच खवदळ पडिल्लो। वास्तवीक व्हिडिओग्राफी करपाक बंदी घालपी आदेश जीएमसीच्या डिनान जारी केला, तरी लेगीत दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत पत्रकारांकूच बंदी घालपी फलक लायिल्ल्याचे नदरेक आयिल्ले। ह्या प्रकाराचो गूज म्हळ्यार गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट हे संघटनेन खर निशेध केल्लो। ह्या फलका वयल्यान पुराय गोंया मदीं एकूच खवदळ पडिल्लो। पत्रकारांनी तर सामकी तिडक उक्तायिल्ली। ह्या फलका वयल्यान व्हडलो वाद निर्माण जावंक शकता अशी शक्यता ग्रहीत धरून दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्राच्या अधिकाऱ्यांनी निमाणे हो फलक काडून उडयल्लो आसा। ताका लागून सध्या हे प्रकरण देंविल्ल्याचें दिसता, मात ह्या फलका वयल्यान मात पत्रकारां मदीं एकूच खवदळ पडिल्लो आसा। आतां हाचेर संबंधीत खात्याचे अधिकारी कसली कारवाय करतात तें पळोवचें पडटलें। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।